सगळ्यांक येवकार आमी पळयता की आमचे जे गोंयकार आसा ते सद्या खंयच फाटीं उरना. वेगवेगळ्या मळांचेर आमचे गोंयकार नामणां ही आपली जोडीत आसा. नॅशनल तशेंच इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमचे गोंयकार आमची नांवां आसा, गोंयचें नांव आसा तें वयर काडीत आसात. तातूंतलोच एक म्हणल्यार आमच्या वांगडा आयज आसा स्वप्नील सालकार, दोतोर स्वप्नील सालकार. आनी तुमी तांच्या हातीन पळयतात आसतले, तांच्या हातीन सद्या जो आसा तो फिल्मफेअर एवॉर्ड, फिल्मफेअर OTT एवॉर्ड ताका फावो जाला. स्वप्नील, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू सो मच. आनी एक गजाल आमी नोटीस केली की तो बशीन देंवला आनी सोमतो बशींच्यान देंवतानाच आमी ताका धरलो. कारण आमी हाज्या फाटली काणी आयकली की कशा तरेन ताका इवन तो एवॉर्ड मेळपाकूय ताका खूब मेहनत लागली आनी तो हाडपाकूय वतना खूब मेहनत लागली. सो फूल म्हाका दिसता ही जर्नी तुवेंच सांगल्यार बरी की कशा तरेन मेहनत तुजी पयली फिल्मफेअर एवॉर्ड मेळोवपाक आनी मागीर तो हाडपाक. मेळोवपाक आतां जाली एक 10-15 वर्सां वेर आय लेफ्ट. म्हणजे आमची मॅडिकल प्रॅक्टीस सोडून फूल टायम रायटिंगान घुसपाचो जाली आतां 10 वर्सां. आनी चालू आशिल्ले देर वर मल्टिपल प्रोजेक्ट्स, खुबशे आनी प्रोजेक्ट आशिल्ले जे पावना फुडें. आनी फायनली वो पावलो आनी पावलो तो कसो पावलो, देव पावलो. आमी नोटीस केलें तुमी बशीन देंवले. आयकलें आमी तुमी वतनाय बशीन गेले आनी इवन म्हाका दिसता वेन्यूचेर तुमी रिक्षा करून कितें तरी गेले म्हणून आयकलें. सो कशें कित्याक खातीर हें सगळें घडोवन आयलें अशें? ना, एक तर बस इज व्हेरी कम्फर्टेबल आनी आतांच्या टायमार एअरक्राफ्टाकून बस मातशी बेगीन पावता अशें हांवें आयकलां. कित्याक की आमचो जो दुसरो एकटो को रायटर आशिल्लो तो सकाळचो 3:30 दिल्लीच्यान भायर सरपाचो आशिल्लो, रातचो 7 पर्यंत तो सरूंकच पावना. सो तशा हातून बस इज व्हेरी कन्विनियंट टू गो. आनी सेकंडली म्हजी बाकीची करंटली जो मातसो फ्लायटींचो इशू आसा ताच्या खातीर. आनी इन बॉम्बे तर टू बी फ्रँक म्हाका ड्रायवींग करपाकूय कळना. सो बॉम्बे ऑटो आनी उबर ऑटो घेवन वचप इज लायक मोस्ट कन्विनियंट आनी मोस्ट बेस्ट. तूं ह्या एवॉर्डा बद्दल सांग जो तुका फिल्मफेअर OTT स्टोरी खातीर मेळ्ळा. सो तुजो जो फिल्म आसा हो OTT ताजे बद्दल आमकां थोडी म्हायती दी. हो पयली फिल्म आशिल्लो जेन्ना आमचो जो डिरेक्टर करण तेजपाल आशिल्लो ताणें एक न्यूजपेपर आर्टिकल हाडिल्लें वीच वॉज अबावट की कार्बी आंगलॉंगान जे आसामान 2 गुवाहाटीचे यंग अर्बन बॉयज आशिल्ले, अशेच बॉयज म्हणजे 27-28 वर्साचे भुरगे, तांकां लोकांनी दे लिंच देम. कित्याक की असो अफवा तेन्ना हें जाल्ली वॉट्सॅपाचेर डिसइन्फॉर्मेशन की हे लोक भुरगीं उखलपाक आयल्यात, चायल्ड किडनॅपिंग म्हणून आयल्यात. आनी तेन्ना आमी वो फूल एक 1 टेक फिल्म करपाचें आशिल्लें. मागीर तें करत 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 5-6 वर्सांनी वी वेंट थ्रू ऑल. आमी कितले ऑलमोस्ट वी रोट 78 ड्राफ्ट्स ऑफ द फिल्म्स फ्रॉम वेरियस एंगल्स की ह्या एंगलांतल्यान ह्या एंगलांत. सो आफ्टर 79 ड्राफ्ट इज द वन वीच वी हॅव सीन आनी दॅट हॅज वन द प्रायज. आमी भुरगेपणान पळयताले फिल्मफेअर मॅगझीन म्हणून पयले, टीव्हीचेर फिल्मफेअर एवॉर्ड्स येताले तेन्ना आमी पळयताली की जे बॉलिवूड स्टार्स आसा तांकां फिल्मफेअर मेळटालो. थंयच्यान तो फिल्मफेअर आयज तुज्या हातीन आसा. कशें कितें दिसता तुका? आतां बरें दिसता सामकें. आय थिंक इट्स आनी मेन थिंग आजच्या हातून की पयलीं इवन म्हाका जेन्ना हांव स्टार्ट करतालो तेन्ना फिल्म्स अशें दिसतालें की हें कितें वेगळें वर्ल्ड आसा, हें सामकें हाज्या खातीर खूब कितें करचें पडटा. बट म्हणजे करचें पडटाच, हार्डवर्क दिवचोच पडटा, घाम घालचोच पडटा. पण मेन थिंग इज की आजच्या टायमार नथींग इज इम्पॉसिबल. यू कॅन इफ यू हॅव सपोर्ट, obviously you need support, or if not you have to be very strong to support yourself, and you have to have confidence in yourself. And secondly आजच्या टायमार with the information at our fingerprints आजच्या हातून पिक्चर पळोवपाक जाय तुका खंयचोय आज इट्स अवेलेबल टू लर्न. जर इट्स एट युअर फिंगरप्रिंट्स एंड देन इफ वी आर नॉट एबल टू डू समथींग देन आमी कोणाचेरूच ब्लेम घालूं शकना, तो आमचेरूच आसता ब्लेम. स्वप्नील, हो तुजी पयली खेप न्ही. ह्यान पयलीं तुका वेगवेगळे एवॉर्ड फावो जाल्यात आमी पळयतात. तरी आमी गोंयान एक असो कल्चर पळयता की तो सेलिब्रिटी कल्चर गोंयान आजून येवनात. की आमच्या गोंयकारान कितलींय नामणां केलीं जाल्यार अशें आसना की हां बाबा हो आमचो गोंयकार, हेका अशें मेळ्ळा, हाजे वांगडा आमी सेल्फी घेवया, फोटो घेवया, हो कल्चर येनात.
तूं खंय तरी भायल्या खंयच्या तरी स्टेटींतलो दुसऱ्या स्टेटींतलो जर खंय तरी OTTन काम करता जावं खंय तरी तांकां दिसता जाल्यार तो तुका गोंयांत सांपडत जाल्यार ताजे वांगडा फोटो घेवंक धांवता. पूण जेन्ना आमचे गोंयकार अशा तरेन जेन्ना नामणां जोडटात तेन्ना आमी पळयता की तशा तरेन ताका सेलिब्रिटीचो दर्जो असो दिनात. ह्या गजाली कडेन कसो कितें पळयता तूं? आय थिंक ते आसता न्हय घर की मुर्गी टायप्सचो सिंड्रोम आसता तो. सो आय डोंट मायंड टू बी फ्रँक. म्हाका तसो सेलिब्रिटी कल्चर खास आवडना. इट्स लायक दर एकटो मनीस आपल्या भशेन कितें हें करता. एज लॉंग एज वी आर वर्किंग गुड एंड वी आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ वॉचिंग ऑन सिनेमा इन द फिल्म, ते सगळे जर लोक पळयतात जाल्यार आय डोंट मायंड की जर सेलिब्रिटी खातीर सेलिब्रिटीहूड ना जाल्यार काय व्हडलो प्रॉब्लेम जायना. एज लॉंग एज तांणी म्हजी फिल्म स्टोलन पळयल्या अमेझॉन प्रायमार, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन दॅम कमिंग टू मी अँड आस्किंग फॉर सेल्फी अँड ट्रिटींग मी लायक सेलिब्रिटी. ते सेकंडरी आसता सगळें. एक्चुली तेच हांव तुका म्हणपाक आशिल्लो की आमचे जे गोंयकार आसा जे दर्शक आहा तांकां तुवें सांगचें खंय पळोवंक मेळटलो आनी रिव्यूज कशे कितें आसा. आमचो स्टोलन, आमच्या पिक्चराचें नांव स्टोलन. इट्स ऑन अमेझॉन प्रायम आनी रिव्यूज तर देवाच्या दयेन सामके बरेच आयल्या, फर्स्ट क्लास आयल्या. आनी आमची फिल्म पयली वेनिस फिल्म फेस्टिवलानूय गेल्ली फ्रॉम वेनिस, मागीर मामी, मागीर चायना, ते मोर दॅन 50 कंट्रीजांनी वचून मागीर आमी फायनली इंडियन रिलीज जाले. अँड नाव इट्स ऑन अमेझॉन प्रायम. डेफिनेटली पळोवची. सो आमी एक्चुली जेन्ना आमी खंयूय ट्युरिस्ट म्हणून वतात दुसऱ्या स्टेटींनी तेन्ना लोक आमकां अशे गोंयकार म्हणले की काय विचारता की बाबा तूं गोंयान इतलें आसतना तूं हांगासर भोंवपाक कितें येता म्हणून. सो तशे टायपचे हांगासर कितें जेन्ना तूं फिल्म इंडस्ट्रीन असो भोंवता तेन्ना गोंयकार म्हणून तुका कितें स्पेशल रिकॉग्निशन मेळटा जावं लोक कशा तरेन अप्रोच जातात? मेळटा तर वो सेम डायलॉग म्हाकाय पडटा की अरे मुंबई से सब लोग गोवा जा रहे हो और तुम यहाँ से गोवा से मुंबई आ रहे हो. कित्याक की पण एक म्हजो आसा तो की केन्ना केन्ना यू हॅव टू टेक दॅट जर्नी. ती जर्नी तुवें घेवची पडटा आपल्या घराच्यान मातसो पयस वचून टू रियलायज द व्हॅल्यू ऑफ होम इवन मोर. मातसो तूं जेन्ना भायर वता, तूं काम करता, हें करता, आनी ताज्या नंतर जेन्ना तूं घरा येता तेन्ना त्या घरची व्हॅल्यू तुज्या तकलेन आनिकूय चड आसता. स्वप्नील, आमचे जे दर्शक तुका पळयतात तांकां कितें मॅसेज दिशीत? कारण आमी पळयता की जे फिल्म कल्चर आसा ते जेन्ना इफ्फी स्टार्ट जालें गोंयांत तेन्नाच्यान ते फिल्म कल्चराक चडूच बुस्ट आयलो. कितलेशे आमचे गोंयकार आसा ते उंचेल्या पावंड्याचेर पावतात. आदित्य जांबळे सारके जाले आनी जे आतां सद्या जे भुरगे ह्या फिल्डान येवपाक सोदतात तांकां तूं कितें सांगशीं? हांव हें पण एक सांगूंक सोदतां पयलींच की सी इट्स यू हॅव टू रियली वॉन्ट टू डू इट. अशें न्हय की फील्ड इजी आसा. आनी मेनी टायम म्हज्या हातून म्हाका वचपाक एक प्रिविलेजूय आशिल्ली की म्हज्या फाटल्यान अशें ना की आय हॅव टू सपोर्ट माय फॅमिली, माय पेरंट्स उलटे तेच म्हाका सपोर्ट खूब टायम पर्यंत तांणी केल्लो. सो इट्स अ टफ फील्ड. पण तातूंत ह्या फिल्डान वचपाक मातसो क्रॅकूच आसचो पडटा. तूं सरळ बुद्धी आसल्यार हें जायना. सो एनीवन हू वॉन्ट्स टू गो इन फील्ड हॅज टू रियली की बाई इतली खास आसा आपल्या भितर की थंय बिकॉज इट्स व्हेरी कॉम्पिटेटीव, इट्स व्हेरी टफ. आनी जशें कोण तरी सांगतलो तुवें MBBS केला गोंया लायक इंडियन लायक 5-10 लाख डॉक्टर आसात, पण इंडियन 5,000 सुद्दां डिरेक्टर ना, 5,000 सुद्दां फिल्म मेकर ना. सो इन दॅट सेन्स इट्स इवन मोर कट टू कट कॉम्पिटिशन आसा. इट्स नॉट टू डिस्करेज, इट्स जस्ट टू शो की यू हॅव आपल्या भितर पळोवन की आपूण कित्या खातीर एक स्टोरी सांगूंक सोदता. आनी ती स्टोरी आपूण म्हाका कित्याक हिंदीनूच सांगूंक जाय, म्हाका कित्याक मराठीनूच सांगूंक जाय, ती हांव कोंकणीन सांगल्यार कशी आसा. आनी गोंयांतल्या कोंकणी फिल्मां खातीर जर आमकां फिल्म डिस्ट्रिब्युशन बरें मेळ्ळें आनी जर आमचे गोंयचे लोक कोंकणी फिल्मां पळोवपाक येवपाक लागले जाल्यार देन आय थिंक आमकां आनी वी कॅन मेक अ इंडस्ट्री इन गोवा इटसेल्फ. सो ते सगळे विचार करून कित्याक आय एम नो वन टू टेल यंग हांकां की कितें करपाचें तें, बिकॉज आय एम जस्ट स्टार्टींग माय जर्नी. बट एक हे की जस्ट कीप अ कॉन्फिडन्स इन युअर सेल्फ अँड ऑलवेज नो वाय यू आर डुईंग वॉट यू आर डुईंग. थँक्यू स्वप्नील, तुवें इतको वेळ दिलो आमकां. आतांच तूं आमी पयलें की तूं आतांच बॉम्बेच्यान बसींच्यान देवला आनी आमी तुमकां सोमतोच धरलो की पयलीं उलोवया, कारण ही जी तुजी जर्नी आसा तो मेळोवच्या पासून तो हाडपाक वयच्या पर्यंत ती आमकां लोकां मुखार दवरपाक जाय आशिल्ली. आनी परत एकदां तुका कॉंग्रेच्युलेशन्स फिल्मफेअर OTT खातीर.